भारतीय मनशांच्या स्वातंत्र्याच्यो ज्यो भावना आशिल्ल्यो ताचेर संघर्शांत रुपांतर कोणें केलें तें लोकमान्य टिळक हाणें. टिळक वतकीर ह्या संघर्शाचें नेतृत्व अर्थातच गांधी कडेन केलें. असहकार आंदोलनाच्या वेळार गांधीजीचेर जो खटलो घालो आनी जजान ताका जी 6 वर्सांची जी ख्यास्त दिली तेन्ना गांधीन कितें म्हळें, हो म्हजो सर्वोच्च सन्मान आसा. कित्याक टिळकाक ताजे अगलेकाय खातीर तो एक अगलेक आशिल्लो. कितें देशाचें दुर्दैव म्हणून ताणें अगले तो तुमी कितले जाण वाचला मुद्दम वाचलो. टिळकाचे अगलेक मुद्दम वाचतात. प्रत्येक पत्रकारान तें वाचूंक जाय अशें हांव अजून सांगता. आनी तें वाचल्यार तुका कळटा की त्या वेळार तांणी समाजा खातीर आनी एकूणाचे खातीर कितलें काम केलें. ताणें म्हळें, कोणें गांधीन म्हळें, आनी म्हणजे तर सर्वोच्च सन्मान. कित्याक तर गांधीक 6 वर्सां टिळकाक 6 वर्सां शिक्षा जाल्ली आनी ताच्या लायनी म्हाका जेन्ना तुमी बसयलो तेन्ना तो सन्मानूच समजता. कारण टिळकान इंग्रजान तीच ख्यास्त दिल्ली. लोकमान्य टिळकाचें मोठेपण हातूंतच आसा. स्वातंत्र्या खातीर लोकमान्य टिळक आनी सगळ्या तरार केल्ले कामाचे पावती मेळटा. 1920 लोकमान्य टिळक वतकीर गांधी युग परिवर्तन सुरू जालें. तर एकूण राजकारणाचेर लोकमान्य टिळक हांचो पगडो त्या उपरांत बरोच काळ उरलो. लोकमान्य टिळकाची व्यक्तिमत्व बहुआयामी कशें आशिल्लें, खंयच्याय वाट्यार आसचें ना जंय टिळकांनी आपलो प्रभाव वाडूंक ना. टिळक एक शिक्षक आशिल्ले, तशेंच समाजकारणी. टिळक पत्रकार आशिल्ले, तशेंच राजकारणीय आशिल्ले. विधीचे अभ्यासकूय आशिल्ले. बरे गणितज्ञ आशिल्ले, तर टिळक खगोलशास्त्रज्ञ म्हणून बरेच चमकले. शिक्षण तज्ञ, इतिहासकार, कायदे पंडित, कामगार फुडारी, सुटके झुजारी अशे वन इन टिळक आशिल्ले. आधुनीक भारताचे शिल्पकार जशे ते जाले तशेंच ते भारतीय असंस्कृतीचे जनक म्हूण तांकां देश वळखता. हे तांच्या कामा वेल्यान. लोकमान्य टिळकाचे ह्या प्रत्येक वाठारांतलें काम हांव तुमचे आमचे आवयकाकडच्या सह्याक खूब पयलीं म्हण. इतल्या वाठारांनी आपलो प्रभाव पाडपी महामानव म्हूण आज लोकमान्य टिळक हांचे कडेन पळयता. पत्रकार म्हणून आमकां टिळकाची चड वळख आनी अर्थान तांणी स्वातंत्र्य लढ्यात वांटो घेतना पत्रकार म्हणून जी भुमिका निभायली ताका तर इतिहासांत तोड ना. टिळक एक गरज म्हणून राजकारणी आशिल्ले तरी गरज म्हणून पत्रकार म्हण जावंक ना. गरज म्हणून पत्रकार एक्सिडेंटल पत्रकार न्ही. म्हजे भशेन आमचे भशेन कांय बरेच जाण आमी एक्सिडेंटल पत्रकार जातात. तो एक्सिडेंटल पत्रकार गरज म्हूण जावंक ना. ताचे पत्रकारितेचे गुण ताका उजत आशिल्ले आनी ताजे ते एकूण ताचे जे अशे वयर आयले ताका तेंच कारण नाशिल्लें. कारण पत्रकार तांची चड वळख आनी अर्थातच ताणें स्वातंत्र्य लढ्यात वांटो घेतना पत्रकार म्हणून जी भुमिका निभायली ताका तर सर्वसामान्या खातीर पत्रकारितेचो उपयोग करपाची प्रेरणा तर तांकां कित्याक दिली, परिस्थितीन दिली. परिस्थितींतल्यानच ताणें पत्रकारिता चड अदीक प्रखर केली आनी तीच पत्रकारिता घेवन ताणें आपलें काम देशभर काम करत रावलें. आनी तातूंतल्यान नवो देश कसो घडत गेलो हे तर आमकां इतिहासाचेर नव्यान सांगपाची गरज ना. पत्रकार म्हूण लिखाण करतना तांचो एक पांय सदांच बदलीत आसतालो. हें कितें आयचे दिसता की अशें आज आमकां आज आमी पत्रकारिता करतात ते कांय वेळार की आतां नव्यान कितें सांगपाची गरज ना. टिळक आनी ख्यास्त वा खटले हे तांच्या पत्रकारितेच्या आरंभा सावनच एकमेकां कडेन जोडिल्ले आसात. टिळक निश्चितच सहानुभूती दिलो. स्वातंत्र्य मेळपा खातीर जर ते सांडचेंच पडटलें नाजाल्यार मेळिल्ल्या स्वातंत्र्याचें मोल उरचें ना अशें ते मानताले. इतलीं संकटां येवन आकाश जरी कोसळ्ळें तर ताचे पांय धरून उबो रावपी हांव अशें म्हणपी लोकमान्य टिळक मनांत कितले खंबीर आशिल्ले तें तांणी आतां म्हणजे ताणें जिखून जे फुडें काम केलें ताचे कळटा. म्हणजे कित्याकच तें बदलें ना. आनी केसरी चलयतना ह्याच आत्मविश्वासाचेर टिळकांनी स्वातंत्र्य लढ्याचें नेतृत्व केलें. चाफेकर भावा सारक्या कितल्याशाच तरणाट्यांक ह्याच आत्मविश्वासाचेर तांणी स्वातंत्र्य लढ्या कडेन आकर्शीत केलें. तुमी टिळक वाचलो आसतलो आनी हे गोश्ट आयल्यो आसतल्यो पूण ते ताची नोंद जावपाकूच जाय. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.